मिसाक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया. A19 मिसाची बॅट सुरू जाता. मिसाची बॅट सुरू जाता. आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादनीक पितो सोता. आमी सगळीं उपकार दिवया. कालवारी बॅट नवसोतलो. आमी तातूंत वांटो घेवया. सर्गीचे व्हड तो वांटलो. आमी जेवूं काय ती जावया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवय आसूं. पवित्र सभा आयज जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब समारंभता. ही परब फ्रांस देशांत 13व्या शेंकड्यांत सुरू जालोली आनी पाप सायब उर्बान चवथो आनी 1264 वर्सा ही परब आख्खे पवित्र सभेन समारंभची म्हूण फर्मायलोली. ही परब परम संस्काराच्या आनी मिसाचे समारंभणेच्या व्हडतेपणाचो आमकां उगडास करता आनी हो संस्कार आमच्या जिविताक कितलो म्हत्वाचो तें नियाल करूंक आपयता. निमाण्या ब्रेस्ताराक जेजून आपल्या 12 आपोस्लां सांगाता पास्कांचें जेवण केलें आनी परम संस्कार स्थापलो. हे म्हज्या उगडासाक करात म्हूण आज्ञा दिली आनी परम संस्कारा वरवीं आपूण आमच्या सांगाता सासणांक आसतलो म्हूण आस्वासन दिलें. जेन्ना जेजून 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन 5000 अदीक लोकांची भूक मारली तेन्ना तीं सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. होच जावन आसा आयच्या समारंभाचो विशय. ह्या खातीर जितलीं आमी ह्या संस्कारांतल्यान जेजूक शेवतांव आनी बोसतांव तितलीं आमी जेजूच्या आसण्यान वाडत वेतांव आनी आमचें जिवीत खुशालबरीत जाता आनी हीच खुशालकाय आमचे सरभोंवती आमी शिपडायतांव. तर आयचे मिसाचे समारंभणेंत भाग घेवन आनी जेजूची कूड शेवून खुशालकायेन भरुया आनी तेच खुशालकायेचे गोवाय जावया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आजचे भेटींत आमी वांटो घेता आसतना जेजूचे आसणे जेजूचे कूड आमी बाबा तशे नदरेन आमी खोलायेन अणभवंक आमकां कितें कृपा मागतना जायते फावटी आमच्या जिवितान हे संस्काराचे मोल फावो ते बरी आमी रुग्ना देखून हे वेळार खालती खायन तेच देवाचें बोगसोने आमी मागुया. आनी सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा वयल्यान सगळे हांव सारून सांगता. मनाची धरून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
o म्हजो बोडोतला ह्या पासत भगिवन सदांच वार मारी सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण वाचून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur. Oi Madeva, usurgiari chandita ista sosari, sarvespora deva, sorgicharaya, sorporveda deva deva baba, amin tuka namaskar kotam, amin tuka dirvasta. Janur voivoa paso, ami tuka baganta. Oi Madeva, usurgiani chatita jaista sonsari. Somia Jesu Christa, Baba Joy Glasmuta. Somia Deva, Deva Chesheli, Sansarache, Akatai, Amchi Gadlut, Gadlut, Baba Chavut Lakoslan, Amche Magre, Aikunge. Oi Madeva, usurgiani chandita jaista sonsari, tidak movidat mea sangati, Deva Baba Cevoi Jesu Christa, eglos to povi, eglos to its word, eglos to purvis word. Oi Madeva, usurgiani chandita jaista sonsari. Amen. प्रार्थूया. Domnul să cadie de vacar candidat Romuald de Souza, arbitru de Souza, Dance Basut, evident Habi Magta. Sumia Jesu Christa आमच्या सरबंडारा तुझ्या कोश्टा मरणाच्या उडगासा कवच्या पांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरूं. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बाबा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. Amen.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी मेल्केसिदेकान सालेमाच्या राजान उंडो आनी सोरो हाडलो. तो भोव वर्त्या देवाचो यादनीक आसलो. ताणें आशिर्वाद घालून अशें म्हणलें, भोव वर्तो देव, स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रोचणार, आब्रामाचेर आशिर्वाद घालून आनी तुज्या दुस्मानाक तुजे आदीन केले देखून भोव वर्त्या देवाक वाकाडणी. आनी आब्रामान आपले 2 ग्रेस्कायेचो 10वो वांटो ताका दिलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना. सगळीं म्हणुया. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बॉस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांया तोळा घालतां. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना. सियोना तावन सर्वेस्पोर राज पोदवेची बेदकाती तुज्या हातान दिता. तुज्या कोश्टून वयर राजवट चलोय. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना. जोल्मा थाव तूं राजा पवित्रायेन पोरजोळी. फात्या आदी 2 वरी तुका हांवें जोल्म दिला. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना. सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनू, सोम्या कोडली जी हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पिवण पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पिवण पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पिवण पात्रांतलें पियेतात तितले पावटी सोमी हे पर्यान ताचें मरण तुमी परकोट करतात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा, 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 जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनांक जिवो आसतलो. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू देवाच्या राजा विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दिसपडचो वेळ जाल्लो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सरभोंवती नोंगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाच्या जेवणा काळाचे पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी. तर आमी हांगा एक सूर्य सुवातेर आसा. आनी ताणें प्रतिपाळ केलो, तुमीच तांकां कितें जेवंक दियात. पूण ताणीं अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगल्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसुया. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातान घेवन स्वर्गाक दोळे लायले, देवाक दिन वाचून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. आनी उरलेले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पाटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज जशें आमी आयकलां जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाचीक परब आमी समोरमता. आनी परब कितें आमकां दिसता काय बाबड्यानो, आदले खेळार जायत्यो एके भाशेन परम संस्काराच्यो जायत्यो असल्यो घडलेल्यो आसा. आनी तातूंत जाका आमी म्हणटा युकॅरिस्टीक मिरेकल्स, आनी तातूंतली एक अशें सांगता 1263 ह्या वर्साक इटली देशांत रोमा शारांत भोंवडी करूंक एक खंय पाद्री आयलो, जर्मन प्रिस्ट, जर्मन पाद्री पीटर ऑफ प्राग हाचें नांव. आनी बाबड्यानो, भोंवडी करतना बोल्सिना ह्या शारांत खंय तो जाक रावल्लो. यादनीक खूब भक्तिवंत आसलो. पूण बाबड्यानो, ताच्या मनांत खंय एक दिवस आसलो, एक सोत ताका सजमूंक भोव अवघड जातालें. तरी फादरी आसलो, तरी हें सोत ताच्या काळ जमनान करूंक अवघड जातालें. कसलें काय म्हणटा इंग्लीश भाशेन आमी ताका म्हणटा ट्रान्सबस्टेन्सिएशन. म्हणजे ह्या उंडो आनी सोरो, सादो उंडो आनी सोरो जो आमी ह्या दिसान वापरता, ह्या संस्कारान वापरता, ह्या साद्या उंड्यान जरी ताचे बायलो आकार बदलना, जरी तो बायल्यान तसोच उरता, दवकोड गोवांचो उंडो तेच भाशेन उरता, तरी ताचे तोडले जेजूचे आसने, जिमे आसने तातूंत अची जाता. हे आसनेंतल्यान ह्या दोले ताचे म्हणजे ह्या सबस्टन्स एक भाशेन बदलता. बाबड्यानो,
हे जिवे आसने करून घेवंक हो गूट एके भाशेन सजमूंक ताका खूब आवड जातालें आनी जेन्ना हे भोंवडेचो आसलो बोल्सिरिया Tomb of Christina हांगासर खंय तो मिसाची बॅट समोर रमतालो आनी बाबूण्यारो जेन्ना तो मिसाची बॅट समोर रमता तेन्ना हे consecrate करूंक वयर काडटा आनी सेज द वर्ड्स ऑफ कॉन्सेक्रेशन त्या वेळार खंय ह्या उंड्यांतल्यान जिवे रगत व्हांवूंक लागता यादनीक उलोवंक सोदता पयलो खंय तो लिपोवंक सोदता पूण तरी हें उदक हें रगत व्हांवून सगळ्या करपर आसा ताचेर ह्याचेर लेगून खंय तें पडटा थंयच ही बॅट थांबयता आनी खंय मागता म्हणाक ओरवेथो ह्या गांवांत ह्या शारांत तुवें वचो थंय पाप साहेब तिकाण करतालो आनी त्या काळार पोप उर्बन चवथो हो पाप साहेब आसलो आनी ताचे शिकवी तो वेता आनी ताका सगळें एक व्हडलेली खबर ताचे लागीं उलयता ताका सांगता पाप साहेब ताका आयकता आनीक ताचे बाबा ते भाशेन ताका एब्सोल्युशनूय दिता आनी उपरांत हे जे ओस जातूंतल्यान हे रगत आलेले जो सगळ्याक आसलो कर्मणार आसलो ताचेर जे रगत व्हांवलेली थंयसरल्या गांवच्या बिस्माक सांगून पाप साहेब खंय ते भाशेन हाडूंक लायता आनीक हे हाडून ते खंय थंय कॅथेड्रलान व्हडल्या वर्सान थंयसर के भाशेन ते दवरता बाबा न्हू व्हडलेले हे आसून लेगून के भाशेन ह्या फिरगोजेंत हे पळोवंक मेळटा बाबा न्हू ह्या घडये उपरांत ह्या पाप साहेबान जशें आमी एक आयकलां उपरांत आपलो एक पेपर बुल काडून म्हणजे एक रोप भायर काडून ताचे वरवीं हे बाबाताचे सोत परगटून आमी करून घेवंक ही परब कॉर्पस क्रिस्ती म्हणजे जेजू क्रिस्त दोबाजी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजी परब समोरमूक एक भाशेन हे सगळ्या संवसाराक आमी करता बाबूण्यानो ही परब आमकां एके भाशेन ह्या संस्काराचें वर्तेपण ओळखूंक आमकां आपयता आयच्या वाचपांनी आमी भितर सुरया आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां यादनीक मेल्किसेदेक ही बॅट समोर रमता उंडो घेवन ही बॅट समोर रमता आनी बाबूण्यानो ह्या वटेंतल्यान एके भाशेन ही आमकां जे भाशेन जेजू कोचे आसले हे बेटेचे ते पण आदित्यच हातूंतल्यान एके भाशेन दाखोवन जाता दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन जे जेजून ही बॅट खेळ्ळी जेजून हे निमाणे जेवणार जी एक भाशेन ताणें केल्ले जी उतरां तो उलयल्लो जे ते सगळें पावल एके भाशेन आमकां उगडापें करून सांगता आनीक ही बॅट एक खरो सॅक्रिफीस जो जेजून आपणाचोच केल्लो ताचे ते पण तो दाखोवन करता जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजून 5000 लोकांची पोटाची भूक मारली ह्या लोकांक एके भाशेन हे जेवण दिवन कुडीची भूक तो तांची मारता न्हू हे सांगतात भाशेन एक व्हडली जाणां म्हणटात हे जावन आसा एक भाशेन आदिवास दाखयल्लें जे ताचेर भावार्थ दवरतल्यांक ताचेर विस्वास दवरतल्यांक ताचेर खातीर रावतल्यांक तांकां के भाशेन आत्मीक बरेपण ह्या जेवणांतल्यान जेजू फावो करतलो ताचें बरेपण हातूंतल्यान उगडापें केल्लें बाबूण्यानो हो संस्कार हे वर्तेपण आमकां एके भाशेन जेजूचें बरेपण दाखय तर आयज ही परब आमी समोर रमतना कितें आमच्या जिवितान अदीक वर्तेपणान आमी वाडूंक या काय पयले सुवातेर बाबूण्यानो ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतना आमचे भावार्थाची नदर आमी थिरावया आमचो भावार्थ अदीक आमी खोलावया आनी ह्या भावार्थान हे जेजूचें जिवें आसणें ह्या संस्कारांत जें हाजीर जाता तें ओळखून घेवंक आनी पळोवंक ही नदर अदीक आमी लावया बाबूण्यानो let us recognize the real presence of Jesus in this sacrament ह्या संस्कारांत ताचें जिवें आसणें एके भाशेन आमी ओळखुया आनी बाबूण्यानो हें आसणें ओळखून घेवं कशें आमी दाखोवन करतले काय
हे जेजूक आमी शेवता तेन्ना हे जेजूची कूड आमी घेता तेन्ना एक सादो उंडो कसो न्हय पूण आमी खऱ्या भक्तीपणान आनी व्हडा मानान आमी हे जेजूक आमी शेवुया न्हू जेन्ना ही कूड आमी हातीर घेता तेन्ना हें भक्तीपण आमचें दाखोळ जाता आमी कितल्या व्हडा मानान हे जेजूक आमी एके भाशेन भोवता वळखता आनी आमच्या जिवितान घेवंक आमी अंथेकता हे खुणींतल्यान एके भाशेन दाखोळ जाता जायते बॉडी घोडी आमी लायनीन रावता जापा करून घेतले थोड्यांक घातलें कुशीन सरलो न्हू असले न्हय पूण आमी फावो ते मानान एके भाशेन बरे भक्तीपणान हे हातार घेवन जेजूक घेवन आमच्या काळजान घेवन हे भक्तीपण हो मान ह्या संस्कारांतल्यान हे जेजूक आमी दिवया आनी भाव भयणानो ह्या आमच्या दिल्ल्या मानांतल्यान एके भाशेन हे खरें आसणें कितल्या भक्तीपणान आमी ओळखून घेता ते दाखोळ जाता दुसरे स्वादेर हो संस्कार समारंभ जाता जेजून आपणाचेच भेट केलें आपणाचेच बलिदान केलें ह्या आर्थरार एके भाशेन आपणाकूच तो ओपन दिता भाव भयणानो आमी हे भेटेंत वांटो घेता तेन्ना आमी आमकांच जेजू बरोबर आमकांच ओपन दिवया आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया आमच्या 2 दिसाचे एके भाशेन कोस दूख त्रास आमच्या जिवितांतले सगळे प्रश्न आर्टिविटी सगळे एके भाशेन ह्या आल्तारार जेजू त्या हातान आमी घालुया आनी भाव भयणानो आमी समर्पण देवाचे कृपेचे बरेपणान आमच्या जिवितान जायते देव आमकां फावो करतलो तिसरे सुवातेर ह्या जेजूक आमी घेतल्या उपरांत आमी ह्या देव मंदिरांतले भायर वेतना आमी दुसऱ्यांक हे जेजूचे जिवे आसने जावंक वावरुया लेट अस बिकम द कम्युनिकेट्स ऑफ क्रायस्ट टू अदर्स बाबड्यानो हेंच एके भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान दिसूनी दुसऱ्यांक आमचे बरे उतरांतल्यान दुसऱ्यांक आमच्या ल्हान ल्हान कोडण्यांतल्यान हे जेजूचे जिवे आसने आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिसूनी आनी बाबड्यानो जेन्ना हें अशें घडटा तेन्ना हे संस्काराचें वर्तेपण आमच्या जिवितांतल्यान आमी येवंक पावता तर आयज ही परब आमी समारंभ धारा आमच्या जिविताक हेंच घेवया हे जेजूचे जिवे आसने ह्या बाबाताचेर आनी अदीक खोलायेन आमी सजमूक व्हरुया हे जिवे आसने बाबार्थान आमच्या जिवितान आमी घेवया आनी हेंच जिवे आसने 2 दिसा आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक आमी हेंच आसने जावया हेंच करूंक आमकां किरीत करपा हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचे चड एकल्याचो बाबात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळान उच्चारुया सदमंथा देवाक सर्पविदार बाबा जेजू क्रिस्ता तोचे एकल्यास पुताक आमचे सुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोगलो आंकवार बळीथान चलमलो पोसपरात खाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका लेगीत पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सर्पविदार देव बापाच्या उसाक बसला पित्रान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सदमंथा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार वाक्याचे भोगसणे फुडीचें जिवनपण स्वर्गाचें जिवीत आमेन आनीस बाबार्थान आमचे जण एकल्याची गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या पाप साहेबान बेस साहेबांनी आनी पाद्रींनी परम संस्कार घडोवन हाडपाची पदवी भक्तीन आनी व्हडे उमेदीन समोरभूंक आनी हे समोरमणेचो फळ आपल्या मोगाच्या आनी सेवेच्या मुनयारीपणांतल्यान
आपले पोरजेक दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान आनी राजनितीक पक्षांनी भारताच्या संविधानाक फावो तो मान दिवंक सगळ्या धर्माच्या भावार्थ्यांक आपलो भावार्थ जियोंक समोरबूंक आनी प्रोत्सारूंक कायद्या प्रमाणे सुरक्षा फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मिसाचे समोरमनेत थोडे कोश्ट पडले लेगीत आमकां सहयोग मेळटा तितले फावटी आमी वांटो घेवंक आनी कुरपेवून जिवितान रावूंक आमी जेजूक संस्कारांत शेवूंक आनी हे वरवीं आमी आत्मीक जिवितांत थीर जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. संस्कारांत जेजूक शेवूंक आनी आत्मीक गोठायेन मजबूत जावंक आमच्या सामान्य दिसपोटी जिवितांत आमी एकचाराची भावार्थी जावंक आनी आमच्या मोगाच्या सेवेच्या शांतीच्या दयाळाच्या जिवितांतल्यान जेजूक नीज गोवाय आमी जावंक देवा लागीं मागुया. बोधर बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक. त्यास क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दानवेदीचे दवरतना आमी गायन घेवया C18 याज्ञिक उंडो समर्पिता. आमची मोना समर्पुया. आत्मीक उंडो तयार कोता. काळजां आमची तयार करुया. याज्ञिक ताका रोस भेटयता. आमी आमची जीण भेटोवया. विस्तारो कोण दिता. म्हजे भयणी बाबोले आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एकटी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून ह्या एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवांत सोडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कुण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशें तेच जेजूची कूड आनी रोगत घेतल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सोपून एकवट जायसो कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं.
तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय करता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो निधीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो शासनाक तो आमचो खरो याज्ञीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जावचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उडगासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बोली जावन भेटयलेली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Sorgani संसार alla तुझ्या वैभवा उत्सर्गित तुका सर्वेश्वराची नावी येतात आकाशोय उत्सर्गित तुका बाबा करस्त पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच बरी शेवण जातूच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारोत हेरे ही म्हज्या उगडासाक करात Baba tato good for good to hear. Somia Jesu tuझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी करगोटा तुझ्या येण्याक आमी अद्रेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उद्गास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पीत हा तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उद्गास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बाराबोतिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबासो धरून मेळ्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता
आगवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तुझ्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शॉबेळ पदवास बागेन दांतन बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझे कृती स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बरो भशेन अंतरेकता तर आमकां शुद्धार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेथान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन
mo mitmen nasillo Tazo mai mo mitmen nasillo Tazo mai mo mitmen nasillo Tazo mai mo mitmen nasillo Tazo mo mitmen nasillo Nan voglio durbol presa Sangati dunia sakra Eka chaunan boy soili Sogli burgi devachi Tazo mai mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mo itmenashillo Monatlo chibonsalo Puri purkoras taplo Ya paska chete chevon Gorara chete chevon Tazo mai mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mai mo itmenashillo Tazo mo itmenashillo
प्रार्थूया. बाबा तुझ्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक येवेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावत त्या सुखाची सफोड कुणा जेजूची अमळीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बासायलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. बसूया. आयची मिसाची मांडवळ केल्या मदलो वाडो ह्या समुदायांतल्या सगल्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मिस करूंक वालंकिनी समुदाय आनी आयताराक सेंट अँथनी समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 8,415 रुपया. ह्या समुदायान डोनेशन दिवन खेरीत आदार केला. क्लेरिना सिमोइस 5,000, एक बरो मागपी 1,000, फ्रांसीस आनी फिल्बर्ट फर्नांडीस 10,000, तशेंच एका बऱ्या मागप्यान गुड समारिटन फंड हाचे खातीर 50,000 भेटयल्यात. तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सायबीन बायन तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. बाबेणानो खेरीत गास करता आमच्या भुरग्यांक खेरीत ही संवय तुमी लावची म्हणजे आयताराचे जे आमी कलेक्शन काडटा ते पवित्र सभेच्या गोरसां खातीर काडटा. आनीक तिसरे मेस आमी भुरग्यां खातीर भेटयता. प्लस भुरग्यांक तुमी तातूंत धाडटना तांच्या हातान कितें तरी पयशे दिवन धाडचे. तांकां जशें पॉकेट मनी तुमी दितात ते भाशेन तांकां कित्याक ही संवय भुरग्यांक आतांच लागूंक जाय. पवित्र सभेच्या गोरसां खातीर तांकांय वांटो आसा वाग आसा तांणी करूंक जाय हें ओळखूंक. तिसऱ्या मिसार आमी कलेक्शन काडटल्या तुमच्या भुरग्याच्या हातान उलना पाकळी तुमी दिवन धाडची. येता त्या आयताराक मांडार क्रुसाची पळोवप परबेचे मीस जातले सकाळीं 10 वरांचेर. आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व परबेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया F12 खुशाल काळजान. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां. देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकदांचे नामी वांटून घेतला उंडो सोरो. एकाच ताल्यान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां.